नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाका दिसता आज सकाळी सावन जो दीस सुरू जाला इट इज बिकमींग क्रेजियर अँड क्रेजियर. तर सुरवात जी जाल्ली ती द अनफॉर्च्युनेट न्यूज ऑफ गोंयांतली पयली डेथ ऑफ कोविड-19 थंयच्यान सुरवात जाल्ली आनी एक दीस सोंपता मेरेन वी नो दॅट वन मोर इज क्रिटिकल. आयचे स्टॅटिस्टिक्स तुमी पळयले आसतले 700च्या वयर गेला आंकडो आनी तितल्याचेर ना परिस्थिती की दिसान दीस आंकडो वाडत आसा. आनी ज्यो एरियास आसात हांव त्यो जस्ट वाचून दाखयता सो दॅट एवरीबडी इज क्लियर की खंय खंय आसा ते. केसीस ट्रॅवल्ड बाय रोड ट्रेन आसात. मांगोर हिल केसीस लिंक टू मांगोर हिल, मडगांव, बेती, केपें, कुर्तरी, राय, इंदिरानगर चिंबेल, आंबेली, पर्वरी, नावेली, वाडें, सडा, मागीर वास्को भितर सडा, बायणा, चिंबेल, नीव वाडें आनी ताजे उपरांत मोर्लें. सो ही जर लिस्ट पयली तुमकां लक्षांत येतलें की आतां तें वास्को पुरतें किंवा खंयचे तरी तालुक्या पुरतें मर्यादीत उरलें ना. द स्प्रेड इज एक्रॉस गोवा. आनी पयली डेथ जी जाल्या ती ताजी डिटेल्स आमी आमच्या रिपोर्टरा कडच्यान घेवया. मुख्यमंत्र्यांनी आतां जी पत्रकार परिशद घेतिल्ली तातूंत स्कुलां रिओपनिंग, करिकुलम, सिलेबस कसो कंप्लीट करप, ऑनलायन एज्युकेशन, सप्लिमेंटरी एग्जाम्स ह्या सगळ्या गजालींचेर मुख्यमंत्री उलयलो. सो हे सगळे विशय आमी आयच्या ह्या ब्रॉडकास्टा भितर हाताळटले. पूण सगळ्यांत पयली जी गजाल आसा ती म्हळ्यार हेल्थाची. आनीक महेश गाडी आसा आमचो सिनियर रिपोर्टर, कांय वेळा भितर तो आमकां जॉयन जातलो. आनी आयची जी स्टॅटिस्टिक्स आसात इन टर्म्स ऑफ लोकेशन्स बी त्याच्याय विशीं आमी ताजे कडच्यान जाणून घेतले. आमचो लौकीक शिलकार सिनियर रिपोर्टर आसा जाणें मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिशद अटेंड केल्ली. लौकीकय आमचे बरोबर आसा सद्या. सावयो डायस आसा मडगांव सावन आनीक विक्रम नायक आसा वास्को सावन. हांव जस्ट एक गजाल म्हाका मुद्दम हे सांगचीशी दिसता की देर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्लेसन्सी. अजून पर्यंत कांय लोक सारके मास्क घालनासतनाय भोंवतना दिसतात आनी एक नाका सकल मास्क दवरून चलतना दिसतात. आतां ताजो कांय फायदो ना. घडये कोणे तरी थंय आपल्या दाराचेर मारला नो एंट्री विदावट मास्क म्हणून आपूण फॉर्मालिटी खातीर मास्क घालून चलता अशी थाटां भितर वावुरपी गोंयकार अजुनूय रस्त्यार दिसतात. एक लक्षांत दवरात, तुमी फक्त स्वताचो न्ही दुसऱ्यांचोय जीव धोक्या भितर घालतात. आज मुख्यमंत्र्यांनी एक सांगलां, तुमच्या घरा भितर जर कोणी दुयेंती आसत, कोमॉर्बिडिटीज आशिल्लो मनीस आसत जाल्यार तुमी आतां अटमोस्ट केअर घेवपाची गरज आसा. आनी एक क्रिटिकल आसा 80 वर्साची बायल म्हणूनय ताणें सांगलां. आमी चड जाणून घेवया महेशा कडच्यान. महेश, हेल्थाची अपडेट कितें आयची आनीक जर सद्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार नवीन प्रोटोकॉल्स किंवा नवीन SOPs ह्या दृश्टीनय सरकाराचो कितें विचार चल्ला? प्रमोद, आयज टोटल एक्टिव्ह केसीस आसा ते 711 आसा गोंयांत आणि आयज 46 केसीस म्हणटा ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. काल काल 64 मेळिल्ले. सो हे 2 दिसां भितर 110 केसीस मेळ्ळ्यात पॉझिटिव्ह. काल आनी आयज अशें पळोवंक टोटल करीत जाल्यार. दुसरें म्हणजे आयज आनी एक गजाल घडल्या ती म्हणजे 85 इयर्स ओल्ड त्याची फर्स्ट कोविड डेथ म्हणटात ती गोंया भितर जाल्लेली आसा. आणि एज पर प्रोटोकॉल ताची डेड बॉडी फॅमिलीक तशी दिवपाक आयली ना आनी ती फायनल रायट्स गव्हर्नमेंटूच करतलो. आमी विचारले कसो कितें प्रोटोकॉल जाला, ताची फूल बॉडी ती रॅप केली वतली प्लास्टिकान. ते कोण ते रॅप करपी आसा ते PPE किट घालून आसता आणि मागीर त्याचे फायनल रायट्स जाता. दुसरी गजाल म्हणजे आनी एक ती जाणटेली बायल सध्या एक सिरियस आसा, 80 इयर्स ओल्ड. एक म्हणजे आमी सदांच म्हणटाले म्हणजे सीएम बीन सांगतालो फाटल्या दिसांनी की जे वनरेबल सेक्शन आसता जांकां चड जाणटी आसा आनी ती खूब सीक आसा त्या घरांत जर कोण कोविड पावलो पॉझिटिव्ह जाल्यार तांकां खरो एक्चुअली भंय आसता त्या जाणटेल्यांक. म्हणून लोकांनी सध्या केअर घेवपाची गरज आसा. दुसरे वटेन सध्या सरकाराचे अजून तरी SOP अजून चेंज जावंक ना. पूण जे आमी म्हटलां की सरकारान आयज ते साई म्हणून एक जे हांगा आशिल्ले म्हापसा ते कोविड केअर सेंटर म्हणून ते एक नोटिफाय केला. आणि अजून एक्स्ट्रा असे कंटेनमेंट झोन अजून डिक्लेअर जावंक ना. फक्त मायक्रो झोन एक चिंबल वॉर्ड नंबर 5 ते रिलीज केला तो आसा. आणि स्वॅब घेवप सगळ्यांची स्वॅब बीन घेवप चालू आसा. एक मुद्दम हे दिसता की एक क्रिटिकल एक डेथ. हांव लौकिका म्हऱ्या वता, महेशा म्हऱ्या परत येवया. जी डेथ जाल्या तो पेशंट, ताजी फामील
तांचो बॅकग्रावंड ह्या विशीं लौकीक टेल अस समथींग मोर ती जाणून घेवया. गोंयकारांकूय कळूं दी की हाजी पार्श्वभुमी कितें आशिल्ली, बॅकग्रावंड कितें आशिल्लो. आनीक मागीर मुखार या, मागीर परत महेशा मारया ऑन हेल्थ अपडेट. लौकीक गो हेड. ती मोल्लेची फॅमिली आमकां इन्फॉर्मेशन जेन्ना काडलें तेजी फॅमिली मेंबर सुद्दां सून चलो कोण तरी फॅमिली मेंबर आहा तेवूय पॉझिटिव्ह आहा. सो तेंचे टेस्टिंग जालें. आमी सीएमाक मुद्दम विचारलें की बाबा ते पॉझिटिव्ह सांपडले उपरांत हेका टेस्ट केल्लो काय कितें. ते म्हणटा टेस्ट केल्लो तेका आनी तेन्नाच तो पॉझिटिव्ह सांपडलो. मातशें दुसरे वर्जन आहा तेका की तेका 20 तारखे म्हणजे शेनवारा सांखळे PSCन हाडलो म्हणून. थंय सामको क्रिटिकल कंडिशनान हाडलेलो. मागीर तेका GMCन शिफ्ट केलो. मागीर तेचें टेस्टिंग जालें. मागीर कोवीड हॉस्पिटल अशी ती हें आहा. सो आनी जेन्ना आमी हांव ते फॅमिलीक म्हणजे थ्रू माय फ्रेंड्स वळखता. सो हांवें थंयच्यान इन्फॉर्मेशन काडपाची हें केली. तर तो सुमार 4 वर्सां जालीं. खूब जाणटो तो. 85 जरी एज तेजी हेजेर लागल्या. गव्हर्मेंट हेजेर एडमीट करता आसतना 85 एज म्हणून सांगल्या. पण ते फॅमिली म्हणजे रिलेटिव्ह सांगल्यान कळटा तो 90+ आसपाक जाय. कारण ती सांगताली की तेजी आनी एक फॅमिली मेंबर एक्सपायर जालो आनी तेजी एज कितली आसा ते एजी प्रमाण तो 90+ आसपाक जाय. दुसरें तेजी कंडिशन आहा ती पयलीं पासून तेका दोळ्यांनी सारकें दिसनासलें म्हणून तो घरात आसतालो. तेका प्रॉब्लेम 4 वर्सां जालीं फाटले हेल्थाचे प्रॉब्लेम आसले. सीएमान आयतान म्हणलें 4 वर्सां तो बेड रिडन आसलो म्हणून. पण रिलेटिव्ह सांगताले की तो उठोन बसतालो बी, घरा भितर भोंवतालो, भायर वचनासलो. पण घरा भितर भोंवतालो म्हणून. फक्त आतां हें इतलें जाता की फॅमिली मेंबर जेन्ना पॉझिटिव्ह सांपडले मुंडेच्यो खूब केसी वाडपाक लागल्यो तेन्ना तेजी टेस्ट नेगेटिव्ह येयल्ली काय अशी कितें. कित्याक तेका जेन्ना हॉस्पिटलान हाडला तेन्ना तो टेस्ट केल्या उपरांत पॉझिटिव्ह सांपडला. तो टायम आमकां कळना की फॅमिली मेंबर केन्ना अशें पॉझिटिव्ह सांपडले. ते सेम म्हणजे शेनवार आयतार ह्याच ते आमकां अजून डिटेल्स मेळोन ते आमी फायंड आउट करता की शेनवार आयताराच्याच रेंजीन ते येवन ते पॉझिटिव्ह सांपडले काय ते पयलीं पॉझिटिव्ह आसले आनी ते ऑलरेडी एडमीट आसले आनी हेची खंय तरी टेस्ट चुकली आनी वा पयलीं नेगेटिव्ह सांपडले आनी आतां परत केल्या तेन्ना पॉझिटिव्ह सांपडले. ते आमकां डिटेल्स मेळोन. हांव परत महेशा मारया. आतां महेश, एक इम्पॉर्टंट जो प्रश्न येता ह्या टायमार तो म्हळ्यार शाळा बिळा रिओपनिंगाचो. कितें सरकाराचो विचार चल्ला शाळांच्या बाबतींत? मुख्यमंत्र्यान आमी सांगले त्यो गजाली आयकल्यो. आय एम जस्ट टेलिंग अवर व्ह्युअर्स जस्ट सेलियंट पॉयंट्स. मागीर डिटेल आमी महेशा कडच्यान घेवया. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार ताणें सांगला की जो कितें निर्णय आसा स्कुलां रिओपनिंग किंवा कशे तरेन ओपनिंग तो 15 जुलय उपरांत जातलो. दुसरी गजाल जी सांगल्या ती दिवाळेची सुटी किंवा फाल्यां चवथीची सुटी किंवा नातलांची सुटी ह्यो सगळ्यो सुटयो कर्टेल जातल्यो. कारण आतां जंय चुकता तो टायम भरून काडपाक जाय. तिसरी इम्पॉर्टंट जी गजाल आसा ती म्हळ्यार सप्लिमेंटरी एग्जामी आशिल्ल्यो 9वेच्यो आनी 11वेच्यो, 9th स्टँडर्ड आनी 11th स्टँडर्ड. सो हे जे भुरग्याक त्या सगळ्या भुरग्यांक विदावट एग्जामिनेशन प्रमोट केला. कारण सद्याक परीक्षा घेवपा सारकी परिस्थिती ना. आनीक बाकीचे आनी खूब पॉयंट आहात ऑनलायन ऑफलायन सगळे. सो महेश, कितें आहा मेजर पॉयंट्स ऑनलायन एज्युकेशनाचेर ऑफलायन एज्युकेशनाचेर? अल्टिमेटली भुरग्यां म्हऱ्याक शिक्षण पावोवप कशें हाजेर सरकार कितें विचार करता? प्रबोध, आमी फाटल्या दिसांनी उलयताले की भुरग्यां मेरेन शिक्षण कशें पावोवचें. म्हणजे मेन प्रॉब्लेम जाता तो म्हणजे भुरग्यांक रेंज आसना आनी थोड्यां कडेन एक वेळ मोबायलूय आसना. सो सरकारान अशें ठरयलां की ऑफलायन आनी ऑनलायन जेंका कोणाक चुकला तांकां सुद्दां कंपल्सरी एकटो सुद्दां भुरगो आसना तो कंपल्सरी टिचराक शिकोवचो पडटलो जेन्ना स्कुलां स्टार्ट जातली तेन्ना. सेकंड थिंग, गव्हर्मेंट अशें चिंतता की 10वेचे आनी 12वेचे क्लासी स्टार्ट करपाचे पयल्यो. सो बाकीचे स्टँडर्ड मागीर हळूहळू स्टार्ट करपाचे. तिसरे, गव्हर्मेंट म्हणजे आमी प्रुडंटान एक सध्या एक इनिशिएटीव्ह घेतला तो म्हणजे टिचरां खातीर एक स्पेशल म्हणजे रिकॉर्डिंग करप आनी टिचरांनी लेक्चर दिवप ते स्टुडंटाक दाखोवप अशें एक आमचो एक विचार आशिल्लो फाटल्या दिसांनी. सीएमान तोच उलोवन दाखयला की ते प्रायव्हेट चॅनल ज्यांच्या कडेन आहा तांच्या कडेन आनी इवन डीडी न्यूज, डीडी दूरदर्शन तांचेर टीव्हीचेर लेक्चर टिचरांनी घेवप आनी ते भुरग्यांनी पळोवप असो एक तांचो सध्या विचार चल्ला. ते अजून तेंचे फायनल जाल्लेले ना. 9th आनी 11th भुरग्यांचे पयलीं तेंच्यांनी ठरयल्लें की 3 एग्जामीचे मार्क्स ऑन एवरेज घेवप आनी जाका कोणाक कमी पडटा ताका सप्लिमेंटरी एग्जाम असो तेंचो विचार आशिल्लो. तो आयज तेंच्यांनी हें केला आनी भायर मारला आनी सगल्यांक आतां प्रमोट केल्या. आनी एक गजाल अशी लक्षांत आयल्या की ऑनलायन आनी ऑफलायनाच्या नांवान कांय स्कुलां
डोनेशन जावं एक्स्ट्रा फीज घेवंक सोदता. जी गव्हर्नमेंट एडेड स्कूल आणि जे गव्हर्नमेंट फंडिंग जी स्कुलां आहा तांकां सीएमान स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्या. अशें जर कोण करूंक सोदता जाल्यार तांच्यांनी कंप्लेन करपाची सीएमा कडेन, नाजाल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन. तांच्यार स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक येतली. एक वेळ तांचो ग्रांटूय काडपाक येतलो अशें सीएमान आयज ऑलरेडी डिक्लेअर केला. लोकीक एक जो मुद्दो आसा हातूंत भितर तो म्हळ्यार कर्टेलिंग ऑफ हॉलिडेज आनी 15 जुलया उपरांत निर्णय. PTA, टिचर्स, प्रिंसिपल्स फोरम, हेडमास्टर्स असोसिएशन ह्या सगळ्या कडेन सरकार चर्चा करता. पूण ओवरऑल जर सरकाराचो मूड पळयलो आनी जर ग्रावंड रियलिटी पळयली तुमकां फील कितें येता? कारण मुख्यमंत्र्यान आज उलयतना सहज म्हळें की समजा 1 ऑगस्टा सावन सुरू करपाचें जालें जाल्यार. सो इज दॅट अ फर्म इंडिकेशन काय तुगेले अजून पर्यंत सरकाराची तकले भितर स्कुलांचें सिलेबसाचें कितें करपाचें हें क्रिस्टलायज जाल्लें ना? वॉट इज द फील यू आर गेटिंग? प्रमोद, केसी ज्यो वाडत आसा तेजेर सीएमान तुवें म्हटलें केसी ज्यो वाडटा आनी कश्यो त्या टायमार आसतल्यो. 15 जुलयच्या नंतर त्यांनी डिसिजन घेवया म्हटलें. त्या टायमार केसीची परिस्थिती कितें आसतली तेजेर डिपेंड आसतलें की फुडें ते एज्युकेशनाचें कशें वयता. तेणी पयलीं म्हटलें 15 जुलयाक स्टार्ट जावं येता, 1 ऑगस्टाक जावं येता, ते 15 ऑगस्टाकू तितले फुडें वचपाक शकता. सो आतां फॉर्म काय ना. फक्त तेणी एकूच केलें की टिचर्स खुबशीं स्कुलां ऑनलायन शिकोवपाक स्टार्ट करतालीं. महेशान ते डोनेशनाचो पार्ट सांगला. दुसरो भाग सांगता की ऑनलायन शिकयतले ते पेरंट्सांक प्रॉब्लेम जातालो, स्टुडंटांक प्रॉब्लेम जातालो. थोडे कडेन फॅमिलीन मोबायलूच ना, थोडे कडेन नेटवर्क इश्यू आहा, थोडे कडेन भुरग्यां कडेन मोबायल आसता आनी पेरंटा कडेन आसता, थोडे कडेन पेरंटा कडेन आहा भुरग्यां कडेन ना. तसल्यो गजाली आसा आनी टिचर्सांनी न्हू ह्या दिसांनी शिकोवपाक स्टार्ट केलें चडश्या स्कुलांनी ऑनलायन शिकोवपाक. आनी ते खातीर तांकां पयलीं ट्रेनींग जाल्या गुगल मीट वा दुसरी एप शिकले तितल्यान तेंच्यांनी PPT करून वा ते व्हिडियोज भुरग्यांक दाखोवन शिकोवपाकूय स्टार्ट केलें. थंय सीएमान सांगलें की आतां हे सगळें घरा कडल्यान चलतालें वा थोडे स्कुलांनी वचून करताले. सो आतां फाल्यां ऑर्डर येतली म्हटल्यार तेंच्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशनाची ती सगळ्या टिचरांनी कंपल्सरी स्कुलान वचपाकूच जाय परवासान डेली अटेंड करपाक जाय. जशे बाकीचे गव्हर्नमेंट सर्वंट कामार वयता डेली तशें टिचराकूय वयचें पडटलें. कितें काम करपाक जाय, कितें PPT तयार करपाक जाय, कितें व्हिडियोज भुरग्यां खातीर तयार करपाक जाय, स्कुलांतल्यान करचें पडटलें. फोकस तेंचो ऑनलायन चड प्रॉब्लेम आसल्या कारणान फोकस ऑफलायन शिकोवपाचें आसलें. म्हणजे तो प्रोग्राम तयार केले, एक कॅप्सूल कशें तयार केले एक चॅप्टराचे आनी ते धाडून दिले. आतां हांगासर प्रॉब्लेम जावचो न्ही. तेणी म्हटलां की समज पेरंट्साचे मोबायल आहा आनी पेरंट्साच्या मोबायलार जालें पेरंट्स जर सांजचे काम करून घरा पावले रातचे भुरगे घेवन बसपाक शकता ते डावनलोड करून. म्हणजे ताका हें उरचें ना की एट ए टायमार 30 भुरगीं एके क्लासीची ऑनलायन एके नेटवर्क सोदून एके नेटवर्कांतल्यान कनेक्टेड आसपाचीच गरज ना. एक भुरगो मेळ्ळा तेन्नाच पळोवपाक शकता ती फायल. एक भुरगो रातचे पेरंट्स घरा कडेन पावल्या उपरांतूय पळोवपाक शकता. दुसरे वटेन सीएमान सांगलें की कनेक्टिविटीचो एक पॉलिसी डिक्लेअर करता. म्हणजे ब्लॅक स्पॉट्स आहा नेटवर्काचेर तेजेर एक पॉलिसी डिक्लेअर एक 15 दिसा भितर करता म्हटल्यार. म्हणजे जर कनेक्टिविटी मेळना ती कनेक्टिविटी जाग्यार घातले म्हटल्यार खंयच्याच पेरंट्सांक सांगला तेणी आपले कसलीच वस्तू घरांत दवरून रीण काडून स्मार्टफोन घरान घेवचो न्हू. एक सुद्दां भुरगो जर चुकलो म्हणजे ऑनलायन शिकयता स्कुलांक कित्याक भुरगीं कनेक्टेड उरची, भुरगीं बसून उरची न्हू वा ती अशें गॅप उरले की भुरग्या भितर ते आळसपणा येता तो जावचो न्हू. टिचरी कशें ना कशें कनेक्ट जावपाक सोदता. तितून भितर 1-2 भुरगे जर एके स्कुलांतले उरता जे कशेंच कनेक्ट जावंक पावले ना जाल्यार तेंच्या खातीर परत सगळे पोर्शन शिकोवपाचो अरेंजमेंट स्कुलांनी करचो पडटलो आनी तो कंपल्सरी आसतलो. जर पयलीं दुसरी भुरगीं जर ऑनलायन शिकून सुद्दां परत शिकपाक सोदतात जाल्यार स्कुलांक ते करचे पडटले. फूल आपल्याक बाबा फुड्यान जावन शिकय वा नवी पद्दतीन शिकयतले भुरग्यांक ऑनलायन सोडून ते पद्दतीन भुरग्यांक जर जाय जाल्यार ते शिकोवचे पडटले. एक भुरग्या खातीर आसत जाल्यार फूल क्लासी खातीर हें स्पश्ट केलां. पण हेजे गजाल की फॉर्मनेस तेंचे केन्ना येतले की केसीस कश्यो आसतल्यो. केसीस वाडत आहा, केसीस कमी काय जायना. दिसाक 40 केसी वाडत आहा. गव्हर्मेंटाक एक वटेन तेवूय अरेंजमेंट करचो पडटा. म्हणजे एक वटेन तेंचे हेल्थाचे सगळे चालू आहा, दुसरे एड्युकेशनाचे ते खातीर फॉर्म डिसिजन ते घेवपाक शकना. एक मुद्दम लोक ह्या विशया बरोबर जो गोंयभर सध्या बोवाळ चलता तो म्हळ्यार नवीन SOP आनी एक दिसान दीस कोवीड केअर सेंटर्स वाडत आसात, केसीस वाडत आसात. महेश, म्हाका याद जाता शेनवाराक हेल्थ सेक्रेटरीन सांगिल्लें की इवन जे असिम्टोमॅटीक पेशंट्स असतात ते जर कांय दीस जर सिम्टम्स दाखयनात, सिरियस केस ना अशें जर दिसता जाल्यार तांकांय होम क्वॉरंटायन करपाक धाडटले आनी रोखडेच ह्या विशीं SOPs रिलीज करतले म्हण. सो सरकाराचो सद्याक विचार कितें चल्ला? वॉट वील बी द न्यू SOPs? कितें आयकूं येता? कारण फ्रॉम सॅटर्डे ऑनवर्ड्स
देर हॅव बीन नो चॅटर ऑन दॅट. सो कितें आयकुपा येता हे नवीन SOPs कितें आसतले की बिकॉज कोवीड केअर सेंटर्सूय खूब फील जावपा लागल्यात, वाडयत आसात कोवीड केअर सेंटर. सो सरकार कितें चिंतता ह्या गजालींचेर? प्रमोद, न्यू SOP म्हटल्यार ते एक म्हणजे तांकां सांगिल्ली की सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आयला तांकां, आणि ताचेर ते MHA जेन्ना SOP थारायतली ताचेर मागीर स्टेट थारायतली. पयलीं कशें आसतालें की पयलीं असिम्प्टोमॅटीक पेशंट सुद्दां आसलो ताची ताका डिस्चार्ज करतना ताका ताचे 2 फावटी टेस्ट करपाक येताले. हाच्या फुडें तशें जावचें ना. एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन, म्हणजे एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसिजन, की तांच्यांनी कितें करप की तांकां फूल मॉनिटर करपाक येतले 9 दीस कंप्लीट, आनी 9 दिसां भितर जर तांकां कांयच दिसना, असिम्प्टोमॅटीक पेशंटाक कांयच जर सिम्पटम दिसना जाल्यार ताका डिस्चार्ज करपाक येतलो विदाउट तेजी टेस्ट जावची ना. आनी ताका मागीर होम क्वॉरंटायन 7 दिसाचे आसतले कंपल्सरी, असिम्प्टोमॅटीक पेशंट. आनी जो कोण जेका कोणाक सिम्पटम्स आसा जावं आनी कितें आसा तेची एकदां टेस्ट करपाक येतली फ्युचराक. सो अजून ते SOP फायनल जावंक ना, कित्याक ते रावले MHA गायडलायन्सा खातीर, आनी ऑन दॅट बेसीस मागीर ते स्टेट गव्हर्मेंट आपले SOP फायनलायज करतले. सो तूं कितें म्हणटा की जर फाल्यां कोणी पॉझिटिव्ह सुद्दां मेळ्ळो आनी ताका जर सिम्पटम्स कांय नात ना जाल्यार ताका 9 दिसां भितर घरा धाडटले? हय, 9 दिसां भितर घरा धाडटले विदाउट टेस्टिंग. टेस्ट तेची जावची ना. 2 सॅम्पलां जी 2 फावटी टेस्ट करतले ती टेस्ट तेची जावची ना. आनी ताका जर सिम्पटम्स कांयच दिसूंक ना 9 दिसां भितर सारके जाल्यार ताका घरा धाडटले, आनी तो घरा मागीर होम क्वॉरंटायन आसतलो 7 दिसां खातीर. अशें आसतलें. पयलीं कशें आसतलें की पयलीं तांकां टेस्ट करपाक येताले. तो सिम्पटोमॅटीक आसलो, असिम्पटोमॅटीक पेशंट जरी आसलो तरी ताका टेस्ट करपाक येताले डिस्चार्ज करतना. आतां डिस्चार्ज करतना तांकां टेस्ट करपाक येवचो ना. ओके. सो तूं जर इफ यू आर लुकिंग फिट देन यू वील बी आस्क्ड टू गो होम अँड होम क्वॉरंटायन फॉर 7 more days प्लस 9 दिसांचे इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन. हय. एक लौकीक आसा की ह्या हाजेरूय म्हाका दिसता लोकांच्या तकल्याक भरपूर भ्रम तयार जावपाक शकता, पॅनिकूय तयार जावपाक शकता. वाय इज गव्हर्मेंट डुईंग दीस? एक सेंटराची गायडलायन्स एक गजाल जाल्यो, बट इवन एट सेंट्रल लेवल आर वी रियलायझींग दॅट की दिसान दीस केसी वाडत आसात, केसी काय वाडपाची थांबची ना. आनीक जस्ट आमी क्वॉरंटायन सेंटर्स आनी जर शेल्टर्स जर कोवीड शेल्टर्स जर वाडयत रावले जाल्यारूय ताका अंत ना. सो इज गव्हर्मेंट थिंकींग की तातूंतल्यान एक अशें जातलें की जो मनीस सिम्पटोमॅटीक ना, ताका कांय त्रास जायनात आनी होम क्वॉरंटायन करपाचें, आनीक जे खरेंच सिम्पटोमॅटीक आसात किंवा जे क्रिटिकल आसात किंवा जांकां मेडिकल केअराची गरज आसा तांचेर फोकस करपाचो. आतां हातूंत भितर 2 गजाली आसात. एक लिमिटेड रिसोर्सीस आनी दुसरी गजाल जे होम क्वॉरंटायन जातले ते खरेंच होम क्वॉरंटायन जावन सगळ्यो गजाली पाळटले काय कितें? तुका ग्रावंडाचेर कितें फील मेळटा? लोकांची रिएक्शन कितें आसा हाजेर, आनी वेदर दीस सिस्टम वील बी इफेक्टीव? गोवा गव्हर्मेंटान जेन्ना केसी सापडपाक लागले न्हू, गोवा गव्हर्मेंटान आपले SOPs म्हणजे गोवा गव्हर्मेंट जे पद्दतीन काम करता तेतून म्हाका दिसता दुसरी स्टेट करिनासले. प्रत्येक केसीक ट्रॅक करप, केस मेळ्यार तेजे लिंक्स ट्रॅक करप, ह्यो गजाली गोंय गव्हर्मेंटान सारके मायन्युटली फॉलो केल्ल्यो. आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटा वयलो प्रेशरूय वाडलो. केसी ट्रॅक जावपाक लागले. प्रत्येक पेशंटाक ते पयलीं कोवीड हॉस्पिटलान कंपल्सरी घालपाक लागले. मागीर तेन्ना तांकां कळ्ळें की कमी सिम्पटम नाशिल्ले मनशाक सेपरेट काडून फक्त केअर सेंटरान दवरपाक तेन्ना केअर सेंटरान करपाक लागले. आतां त्यो वाडपाक लागिल्ल्यान गोंयचे म्हणटा ते 90% केसीस एसिम्पटोमॅटीक आसतात. सो तेंच्यांनी केअर सेंटरां आतां वाडपाक लागले. सो आतां गव्हर्मेंट चिंतता की ह्यो बाबा वाडत वयतल्यो, हेजो तितलो म्हणजे मॉर्टेलिटी रेट ना. आयज एक मॉर्टेलिटी जाल्यार तेजे विशय वेगळे आसा. तो पयलींच सामको जाम जाल्लो मनशाचो खूब वर्सांचो आनी खूब तेका कॉम्प्लिकेशन्सूय आसले. सो तशी मॉर्टेलिटी अशी कोविडाक लागूनच मेला डायरेक्ट अशी मॉर्टेलिटी रेट ना, अशी मॉर्टेलिटी केस ना आमचे कडेन. तितून गव्हर्मेंट आपलो प्रेशर आतां कमी करपाक सोदता. गव्हर्मेंट मशिनरी जी कंप्लिटली ह्या कामाक लागल्या, पुलीस धरा, हेल्थ वर्कर धरा, गव्हर्मेंटाचे पयशे धरा, इन्कम रिसोर्सीस हरशीच कमी आहा. तितून चडसो खर्च आतां हेचेर हॉस्पिटलाचेर घालचो पडटा, ह्या कोविडा खातीर घालचो पडटा. फाटीं जेन्ना फाटली कॅबिनेट जाली तेन्ना सुमार 22 कोटीचे बील सरकाराक एप्रूव करचें पडलेलें. सगळे PPE सूट धरून सगळें कितें लागता सामान पळय, आनी ते आतां पर्यंत आनी वाडला आसतलें. ह्यो सगळ्यो गजालीचो प्रेशर गव्हर्मेंट कमी करपाक सोदता आसतलो. दुसरें, आमी महाराष्ट्राचे अशें चॅक केल्लें की अश्यो ज्यो सिम्पटोमॅटीक केसी आसता म्हणजे महाराष्ट्रान ज्यो केसी हजारांनी जाल्या,
थंय हेच सिस्टम फॉलो केले गेले आमकां कळ्ळें की सिम्टमूच ना पण पॉझिटिव्ह आहा ताका ताप येयल्या बाबा ही गुळी घे, थंडी जाल्यार ही गुळी घे आनी हे फॉलो कर एसओपी, पण घरात क्वॉरंटायन राव अशी सिस्टम महाराष्ट्रानू हेन पयलींच स्टार्ट केल्या फॉलो करपाक. आतां ती MHA एसओपींतल्यान म्हाका दिसता सगळी स्टेटी आतां करपाक लागतल्यो कित्याक तेजो कोविडाचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट तितलो हें जायना म्हणून मॉर्टिलिटी रेट तितली वाडना म्हणून. दुसरे वटेन आतां लोकांचे चिंतता त्या लोकांनी आपलें चिंतपाक जाय. जशी आजची केस आमी धरली कुत्त्यान मांगोर हिलांतल्यान मोल्ल्या पर्यंत मोल्ल्या 70 पर्यंत केस पावता. थंयच्यान तेंची फॅमिली पॉझिटिव्ह जाली. फॅमिलींतल्यान चड मार्क कोणाक बसलो तर एक जाण्टेल्याक बसलो. तसोच हांवें कोविडान तेजो प्रॉब्लेम आहा ते बुस्ट केले. तो फाटीं 4 वर्सां बरो नासलो, ताका रेस्पिरेशन म्हणजे अस्थमाचे प्रॉब्लेम आसले म्हणटा, ताका प्रेशराचो सामको प्रॉब्लेम आसलो. पूण कोविडान ती एक किट मातशी ताका बुस्ट केलो आनी तो आयज मेलो. ना जाल्यार तो कोविड नाशिल्लो जाल्यार तो आयज तो आनीकूय जगपाचो. सो फॅमिलीक आतां चिंतचें पडटलें की आपल्या होम क्वॉरंटायन सांगलें म्हणजे आमी सारकें फॉलो करपाक आपल्या घरच्या जाणट्याक वा आपल्या घरच्या कमी इम्युनिटी आशिल्ल्या ल्हान भुरग्याक आपूण कसो प्रोटेक्ट करतलो तो. या गव्हर्मेंट प्रेशर घेवपाक सोदिना हें आतां स्पश्ट जालां. गव्हर्मेंट इल्लें आपले वयली जबाबदारी तो कुशीक काडीता. गव्हर्मेंट इल्लो मातसो टेस्टिंग कमी केला, सगळ्यो गजाली आपले कुशीक काडीता आनी लोकांचेर भार घालीता. समज लौकीक व्हडलो हांव विक्रमाक घेता वास्को सावन. विक्रम, वास्कोची अपडेट कितें आहा? कारण आज सुद्दां जर आमी कालचो सुद्दां डेटा जरी पळयलो जाल्यार केसीस फ्रॉम मांगोर हिल 338, केसीस लिंक टू मांगोर हिल 205 आनी मागीर सडा, बायणा, न्यू वाडे अशी सगळे लायनीन सामके लिस्टूच आसा. सो वास्कोची आयची अपडेट कितें? सर, जेन्ना आमी कंटेनमेंट झोन मांगरांतल्यान जी केसी उलयता म्हाका आयज एक इट इज अ व्हेरी सॅड थिंग तुका सांगपाक सर की आयज मांगूर सोडल्यार द मोर्मुगांव तालुका हॅज क्रॉस द फिगर ऑफ 100. म्हणजे इफ यू कंपेर काल जेन्ना आमी उलयताले सड्यार 40, बायणा 30 आनी जेन्ना न्यू वाड्याम 17 म्हणजे 87 थंयच जाले. आयज आमकां रिपोर्ट आयला की चिखलेन भितर 14 जाले. चिखले पंचायतीन. सो तांच्यांनी आयज एक रेजोल्युशन घेतलें, स्पेशल मिटींग पयलीं रेजोल्युशन घेतलें आनी तांच्यांनी सांगलां की ते जे पंचायत ऑफिस आसा ते 7 दिसां खातीर बंद दवरता. म्हणजे तांचे जे एक चिखले वाठारान एक नाकेली म्हूण वाडो आहा थंय तांकां 7 केसी मेळ्ळ्या आनी जे स्टाफ चिखले पंचायतीन कामाक आहा 50% 60% ते वाड्या वयल्यान येता. सो ताका लागून हो स्प्रेड जावपाक जायना म्हूण तांच्यांनी ते चिखली पंचायत ऑफिस बंद दवरपा खातीर एक ठराव घेतलेलो आसा. इट हॅज बीन सेंड टू दी गव्हर्मेंट, पूण ताजो रिप्लाय कितें येता तो खबर ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, जे आमचे कंटेनमेंट झोनान जेन्ना केल्लो एक मांगरांतलो तो एक बडा मांगूर छोटा मांगूर आशिल्लो, त्या बडा मांगरान 20 दीस म्हणसर टेस्टिंगूच जावंक नाशिल्ली. लोक म्हणटाले की आमकां हांगच्यान मेकळो करा म्हूण. पूण जेन्ना टेस्टिंग जाली 70 लोकांची टेस्टिंग जाली, 7 लोक पॉझिटिव्ह अशे आयले. जेन्ना 7 लोक पॉझिटिव्ह आयले तेन्ना तांकां आतां ते जे लोकल थंयचे जे आसा ते सांगता की तांकां व्हरपाक गव्हर्मेंटाक 3 दीस लागले. म्हणजे जे कोण पॉझिटिव्ह आयले आतां तांचे फॅमिली मेंबर जे टेस्टिंगाक धाडला तांचे अजुनूय रिपोर्ट येवंक ना. पूण तातूंत भितर कितले मेळटले अशें कळूंक जाय. म्हणजे यू कॅनॉट से कितले येवंक शकता म्हूण भितर. आतां दुसरो बोवाळ कितें जाला सर थंय, तांचें कितें म्हणणें आहा की जेन्ना आमकां 20 दीस भितर दवरून आमकां टेस्टिंगूच करूंक ना आनी जेन्ना आमकां कसले सिम्टमूच येवंक ना, सो वेदर दे आर ट्रायंग टू सी म्हणजे आमी असिम्टोमॅटीक पेशंट आनी जरी असिम्टोमॅटीक पेशंट जाल्यार एज पर द न्यू गायडलायन्स तांकां जर कांय सिम्टम येना दे आर एज गूड एज क्युअर्ड. काय वीच कॅटेगरी दे फॉल इन टू. तांचें म्हणणें आसा की आमचें कितें आहा तें वी हॅव टू बी कॅटेगरायज इन टू वन कॅटेगरी. म्हणजे आमी जरी असिम्टोमॅटीक पेशंट आमकां केन्ना सिम्टमूच येवंक ना, स्वॅब टेस्ट काडले तेन्ना कळ्ळें आमकां की आमी पॉझिटिव्ह आहा म्हणून. सो 7 लोक जरी पॉझिटिव्ह आहा, 63 नेगेटिव्ह आयले. आतां कितें आसता मिडिया जेन्ना हायलायट करता की 7 लोक जाल्या पॉझिटिव्ह त्या एरियान, पूण 63 जे काडलेले ते नेगेटिव्ह जाले. दे आर गॉन बॅक टू द सेम एरिया न्ही. सो तांचें कितें आहा की आतां सपोज फाल्यां तो 63 जो नेगेटिव्ह आसा त्याच एरियान जरी गेलो आनी ताका टेस्ट केला म्हूण परतो केन्ना टेस्ट करूंक ना आनी तो मदीं जरी त्या दरम्यान पॉझिटिव्ह जालो, मागीर ताजें कितें? जेन्ना एक मनशाक टेस्ट करता आनी सिंगल डावट की नेगेटिव्ह जाला, तो परत त्याच कंटेनमेंट झोनान वता. फाल्यां तो पॉझिटिव्ह जालो बट गव्हर्मेंट मे नॉट टेस्ट हिम बिकॉज इज ऑलरेडी बीन टेस्टेड बिफोर. मागीर कितें आतां? सो तांचे सर 1-2 तशे इश्यू आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आमी जेन्ना न्यू वाड्या आयज खबर काडली कावन्सिलरा कडेन, जे 17 काय 14 केसेस जे दाखयता दे आर बिलॉंगींग टू वन फॅमिली ओन्ली. म्हणजे एट लार्ज एक व्हडली फॅमिली आशिल्ली. म्हणजे जो एक पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान कामाक आशिल्लो तो पयलीं पॉझिटिव्ह जालो. ताज्या मागीर तेजे एंटायर फॅमिली वेगळ्या वेगळ्या टायमाचेर पॉझिटिव्ह जायत गेली. सो सद्याक तरी 1-2 दीस जाले थंय सद्याक एरियाज ऑफ शांतीनगर जावं न्यू वाड्याम जावं गणेश टेम्पला कडेन, साईबाबा मारुती टेम्पला कडेन जे पॉझिटिव्ह दाखयताले, जी एरिया तांच्यांनी बारीक बॅरिकेड करून दवरलेली
ते हातून एटलिस्ट इन द लास्ट 8 days देर हॅव बीन नो केसीस. आता जे कोण पॉझिटिव्ह जाल्ले तांचे फॅमिली मेंबर जे टेस्टिंगाक धाडला तांचे रिजल्ट्स आर अवेटेड. मागीर मदीं जे आतां पुलीस स्टेशनार जेन्ना आमी खबर काडलेली म्हणजे आतां हालीं एक पोस्ट आमचो होमगार्डूय पॉझिटिव्ह आयिल्लो, सो तांच्याय टेस्टाचे रिजल्ट वी आर अवेटिंग. सो सद्याक तरी आउटसायड दी मांगोर वी हॅव क्रॉस 100 वीच इज वरिसम. म्हणजे तुमी जरी बायणां सड्या धरात आनी दीस सड्या जे केसीस ज्यो आहा नाव एज पर द इन्फॉर्मेशन दॅट वी आर गेटिंग इज ऑल्सो दोज केसीस आर लिंक टू मांगूर. म्हणजे तांचो एकटो कोण मनीस जो आशिल्लो सड्यार रावतालो तो ही वॉज इन टच विथ अ पर्सन फ्रॉम मांगूर. थंयच्यान ते ताका पावलें आनी तो एखादी ते बिकॉज दॅट इज अ डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया, सारके एकदम लोक घरा लागीं लागीं रावता. सो एकामेकांक मेळून थंय केश्यो वाडल्यो. थंय आतां सद्याक 30 आसा. सो दॅट इज अ वरिसम फिगर. थँक्स अ लॉट विक्रम. गरज पडल्यार वील कम बॅक टू यू. सावयो आसा मडगांवसान. सावयो, कितें मडगांवची अपडेट, वॉट इज हॅपनिंग देर? कारण आज डेथूय जी जाली पयली ती मडगांवच जाल्या, मडगांव कोवीड हॉस्पिटल आशिल्ल्यान. सो वॉट्स द अपडेट देर? हय सर, जी डेथ जाल्या ती ESI हॉस्पिटलान जाल्या मडगांव. पण सर आय टेल यू द ओवरऑल सिच्युएशन इन सालसेत. आता सालसेतान सर न्हू कम्युनिटी ट्रान्समिशन कम्युनिटी इन्फेक्शन कोविड जावपाचें स्टार्ट जालां. जायते एरियांनी आमकां केसीस मेळ्ळे आनी सांगता म्हळ्यार आतां मायना कुडचोली आनी कुडचोली ही दोनूय मार्केटां बंद आसात, कित्याक थिंगा चड केसीस मेळ्ळ्या. बट सावयो, आज जेन्ना हें जाली कोवीड-19 डेथ जाली आनी सालसेतीची फिगर्स तूं सांगता, सो प्रिपेर्डनेस कितें दिसता ऑन ग्रावंड सरकाराचो? बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स ते मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं किंवा कोवीड हॉस्पिटल जावं थंय साश्टी भितर आहा, मडगांवा भितर आसा. सो ऑन ग्रावंड प्रिपेर्डनेस कितें दिसता सरकाराचो? सर हांवें आयज आयकलां फातोर्डा स्टेडियमान इंडोर स्टेडियमान थिंगा ते कोवीड सेंटर करपाक सोदता. आनी लोकां मेन सर लोकांच्या हातीन आहा न्हू. लोक कितें करता, मास्क घालता बट प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग पळयना. आयज हांव मार्केटान गेल्लो, नुस्त्या मार्केटान, ते नुस्तेकार आहा न्हू, आतां आमी म्हणटा इवन वास्को कोण नुस्तेकाराचेर जालें म्हूण. आतां जे नुस्त्या वांटपा येता म्हणजे ते नुस्तें विकतात गांवांनी, ते सर तुमचे प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग बी कोण आसा थिंगा गर्दी करतात आनी ते भायले बी नुस्तें येता. सो मेन थिंग इज पीपल शूड टेक केअर ऑफ देअर ओन सेल्फ आनी लोकांनी आपणाचे ओन लॉकडावन हें करपाचें. दीस इज इम्पॉर्टंट. प्रॉपर मास्क, प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग हें जावपा जाय. येस सावयो, थँक्स अ लॉट. हांव इतल्याचेर थांबता. जस्ट टू रॅप इट अप, एक गजाल आतां लक्षांत घेवची पडटली. केसीस, द वे केसीस आर इन्क्रिजींग, कितली कोवीड शेल्टर्स जरी फालीं केली तरी आय डोंट थिंक दे वील बी इनफ. एट द सेम टायम द ओनस इज ऑन अस. वी हॅव टू टेक केअर, वी हॅव टू बी कॉशियस आनी वी हॅव टू बी सेफ. भायर सरल्यार नॉर्म्स फॉलो करपाचे. जे भायर सरपाक शकनात आनी जे भायर सरल्यार तांकां जर व्हायरस लागलो जाल्यार तांचो जीव वचपाचें सुद्दां धोको आसा. अशांक घरांत दवरून आमी भायर सरून काम करून बाकीच्यो गजाली सांबाळपाच्यो आनी त्यो सांबाळटना सगळे नॉर्म्स फॉलो करपाचे. म्हाका दिसता हाज्याकी चड विस्कटावणी ह्या परिस्थितीची जावपाक शकना. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. थँक्स अ लॉट टू ऑल माय रिपोर्टर्स फॉर ब्रिंगींग दीज अपडेट्स टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.